एके ल्हान चलयेच्या विनयभंगाचो प्रकार शेनवारा फोंड्यां घडलो. ते चली स्कुलांतल्यान आपल्या घरा रस्त्यान चलत येतालें. मोटरसायकलीन येवपी एका चलयान ताका वाटेर आडावन विनयभंग केलो अशें पुलीस कागाळ म्हणटा. फोंडें पुलिशेन दुबावीत सिद्धेश गावडेचेर कागाळ नोंद जाल्या. चलयेन ते मोटरसायकलीचो नंबर नोट केल्ल्यान पुलिसांक तो रोखडो सांपडलो. पुलिसांनी ताका आयतारा अटक केली. ते चली सुमार 4 हायस्कुलांतल्यान एकटे घरा वताले. त्या रस्त्यावेल्यान मोटरसायकलीन वचपी सिद्धेश गावडेन ताका मोटरसायकल थारावन वाटेर आडायले. चली सांगता ते कोतान सिद्धेशान ताचो विनयभंग केलो. ते चलयेन बोवाळ केल्ल्यान त्या चल्यान थंयच्यान फुजयो काडल्यो. तो पळटाना ते चलयेन ताच्या मोटरसायकलीचो नंबर नोट केलो. चलयेन घडिल्ली घडणूक घरा आवय बापायक सांगली आनी मागीर तांणी फोंडें पुलिशेन वचून कागाळ केली. कागाळ जातकीच ते चलयेन दिल्ल्या नंबरावेल्यान पुलिसांनी दुबावीत सिद्धेश गावडेक अटक केली. भारतीय दंड संहितेचे 354 आणि गोय बाल कायद्याचे कलम 8A सकयल ताच्या आड गुन्यांव नोंद केला. कोर्टान ताका 3 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. म्हापशे बाजारांतल्या भेळपुरीवाल्यांचेर सुरी हल्लो करून तिगांक जखमी केल्यात म्हणून आरोपावेल्यान म्हापशे पुलिसांनी कळंगुटीच्या संतोष कळंगुटकार ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. गँगान येवन गाडेकारांचेर हल्लो केलो. हल्लो करपी हेर 3 दुबावीत सध्या फरारी आसात. वेर्ला काणकार रावपी मनोज जयस्वाल हो भेळपुरीवालो आनी हेर 2 जाण ह्या हल्ल्यांत जखमी जाल्यात. गाडा घेवन येतालो गांधी सर्कला कडेन पावलो. 2 जाण बुलेटीन येयले. ट्रॅफिक जाम आसलें. फुडल्यान ट्रॅफिक जाम आसलें. हाडली ती गाडी मागीर भायर म्हणलें म्हणलें कितें रे म्हटलें इतलें म्हटलें गाडी थांबयलेन मागीर मारपाक आमी जालें आनी तेजेर मारली. तो गेलो. मागीर तुका दाखयता म्हटलें आनी येयला. आतां 2-4 जाणां घेवन येयला गाड्यार आनी सुरी घेवन येयला मारपाक म्हाका आनी भावाक मारपाक. ट्रॅफिक जाम आसली म्हणून हाडून पांयार मारली. गाडो कितें काडी नाका म्हणटा म्हाका. न्हू आतां सुरी भावाक मारली तेजेर मारली म्हणजे म्हाका मारपाक हेणी आडयले. तेका खंय लागलें? हातीक लागला आनी तकलेक मारलें. मागीर पांयार बुलेट मारली. हाडून हांगासर पांयार बुलेट मारली म्हाजेर. आनी त्या हातीक तो दुसरो कामाक तेजे मारता भावाचेर मारले तो आडोवपाक गेलो. तेजे हातीक व्हडली ती गाय खंय मारले? हय. वाडे वास्को वाठारांतले एक बार्र फोडून चोरांनी सुमार 5,000 सोरो फारायलो. चोरांनी उंची सोरो फारायलो. दुकानांतल्या सामानाचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. वास्को पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना. सुमार 5,000 सुमार सोरो चोरी गेला आनी त्या भायर कॅश केली म्हाजी सुमार 2,000 सुमार आनी हेर सगळें सामान भायर उडयलां. त्या भायर सगळें ग्रिल्स आनी देरो बी मोडून उडयलां. स्वामी विवेकानंदाच्या 150व्या जयंती निमतान गोंयभरच्या तरणाट्यांनी रॅली काडल्यो. म्हापशां, फोंड्यां, वास्को, मडगांव आनी पणजे रॅली जाल्यो. रायतूरच्या सेमिनारीच्या पाद्रींनी मडगांवच्या रॅलीत वांटो घेतलो. स्वामी विवेकानंद शिकागोत जागतीक धर्म परिशदेक वचच्या पयलीं गोंयांत 10 दीस येवन राविल्ले आनी तांणी रायतूरच्या सेमिनारीक भेट दिवन क्रिश्चन धर्माचो अभ्यास केल्लो. स्वामी विवेकानंदाच्या 150व्या जयंती निमतान मडगांवां काडिल्ल्या शोभायात्रेचो शुभारंभ दिवली पेटवून केलो. शिकागोक वचच्या पयलीं स्वामी मडगांव आयिल्ले. त्या खातीर मडगांवच्या शोभायात्रेक खासा म्हत्व आसा. ह्या शोभायात्रेक खासियत म्हणजे मडगांवां स्वामी विवेकानंद आयिल्ले 10 दीस राविल्ले. राशोल सेमिनारी वचून तांणी क्रिश्चन धर्माचो शोध केलो, समजून घेतिल्ले. ताका मडगांवच्या शोभायात्रेक मातसो एक मान दिल्लो जाता. स्वामी विवेकानंद गोंयांत आयिल्ले तेन्ना रायतूरच्या सेमिनारीत वचून तांणी क्रिश्चन धर्माचो अभ्यास केल्लो. ताची याद म्हूण सेमिनारींतल्या ह्या पाद्रींनी ह्या शोभायात्रेत वांटो घेतिल्लो. आमचे मदें शांती आनीक हार्मोनी आसलेलो समाज, भावपणीक आशिल्लो समाज बांदून हाडूंक विवेकानंदाचें शिक्षण आतांच्या काळार आमकां एकदम गरजेचें. होच देश अदीक आमचो बरो करूंक आमकां सगल्यांक विवेकानंदाचें मार्गदर्शन जाय. आनी हेच मनान धरून आमी सेमिनारींतल्यान आयज ह्या शोभायात्रेंत वांटो घेता. कित्याक विवेकानंद सेमिनारींत आयिल्लो, विवेकानंदान आमकां आपले ध्येय दिले. वास्को शारांत काडिल्ल्या शोभायात्रेक वेगवेगळ्यो शाळा आनी हेर संस्थांच्या वांगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. वाडेनगर हायस्कूल, दुर्गामाता मंडळ आनी हेरांनी वेगवेगळी वेशभूषा करून यात्रेत वांटो घेतिल्लो. पुराय शारांतल्यान ही शोभायात्रा भोंवली. बार्देस तालुको समितीन म्हापशां काडिल्ल्या शोभायात्रेक कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी हेरांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या यात्रेक वेगवेगळ्यो शाळा आनी संस्थांचे हजारांनी वांगडी वांटेकार जाल्ले. फोंड्या शारांतूय स्वामी विवेकानंदाच्या जयंती निमतान व्हडली शोभायात्रा काडिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.